गोवा युनिवर्सिटीन एफिलिएशन आमकां ग्रँट केल्लें आसात बॅचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स एस्पेशली इन थिएटर सब्जेक्टान त्याच बरोबर ब्रिज कोर्स एंड मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्सा खातीर आनी येता ते एकाडेमीक इयराक 2018-19 आमी हो डिग्री कोर्स सुरू करपाचे आसात। हे डिग्री कोर्साचो प्रॉस्पेक्टस जो आसा तो जुनांतले फर्स्ट विकाक अवेलेबल आसतलो। ज्या भुरग्यांक हांगा डिग्री कोर्साक एडमिशन घेवपाक जाय तांकां आव्हान आसा की तांणी मतीन धरून दवरचें। त्याच बरोबर दुसरो कोर्स आमी ब्रिज कोर्स करतले। हो ब्रिज कोर्स जो मास्टर डिग्री करतले तांचे खातीर आसता। आतां ब्रिज कोर्साक कोणाक एडमिशन आसतलें तर जे ग्रॅज्युएशन जेणी खंयच्याय फिल्डान केल्लें आसात तांकां एडमिशन मेळटलें। त्याच बरोबर कला अकादमी आज सर्टिफिकेट कोर्स 3 वर्सांचो तेंच्यांनी आज सुरू केल्लो आसा। त्या भुरग्यांक ह्या मास्टर डिग्री कोर्स करपा खातीर हो ब्रिज कोर्स जो करप तो कंपल्सरी आमी केल्लो आसा।